ज्या 25 तारखेक जो विशय जालो त्या दिसा हांवूय गोंयांत नाशिल्लो तो थेट हांव आज आनी म्हणटकीर ताजी बाजू आयकपाक जाय ताजी बाजू हांवें आयकून घेतली आनी मेळ्ळो तांकां मेळूच नाशिल्लो त्या दिसा एक्चुली फोन केल्लो हांवें मेळपाक जाय म्हणून आनी तांचे मानिल्ले तेय नाशिल्ले हांवूय नाशिल्लो आनी तांकां कितें सांगपाचें तें सगळें सांगलां आनी जो कितें तांची बाजू आसा आनी पक्षाची बाजू आसा त्या संदर्भात जो कितें रिपोर्ट आसा अहवाल आसा तो श्रेष्ठी कडेन पर्यंत पावतलो. पूण आतां जो तो स्टेटमेंट केला पळय कितें 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 सांगला ताणें कित्या खातीर केलें कितें तो जो ताणें सांगलें खंयच्या कॉन्टेक्स्टान आपूण थंय उलयलो आनी कितें आसा तें आपली बाजू मांडली. प्रत्येकाक लोकशाहीन अधिकार आसा प्रत्येकाक आपली बाजू मांडपाची पण त्याच बरोबर पक्ष जो आसा पक्षाच्या हातून आमी चलता त्या पक्षाच्या नुसार तुम्ही ऍक्शन घेता म्हटलेले न्ही जो बेशिस्तपणान वागता ऍक्शन म्हळ्यार जी बाजू आसा ती बाजू आयकपाक जाय आनी ताजे नंतर जो कितें आसा ती बाजू सगळी बाजू एकठांय करून ते धाडूंक जाय. धाडपाचें कारण म्हटल्यार कितें की पयली गजाल म्हटल्यार हांगा आमची कमिटी जावना त्याच्या नंतर आमची कमिटी जाता की आमचे कमिटी थंय बसूंक जाय म्हणटकीर वयर धाडचें पडटा कारण केंद्रांत ज्या दिसा अध्यक्ष जातलो घटने प्रमाणे त्या दिसा तो ह्या कमिटीक नवी आमची कमिटी आसा ताका त्या दृश्टींतल्यान मान्यता दितकीर ती एक्टीव जाता. तो पर्यंत आतां म्हाका कितें आसा तो डिसिजन जो आसा ताजेर डिसिजन म्हण किंवा ताजेर ज्या संदर्भातले म्हणणें कितें आसा तें म्हणणें तें पावोवपाक जाय तेच उलयलां हांव त्या दिसा. पार्टी अशी डिसिप्लिनरी एक्शन अजुनूय घेता डिसिप्लिनरी एक्शन घेतात न्ही पण आतां ह्या फावटी स्लो जाल्या कितें कितें कांय गजाली करपाच्यो उरल्यात न्ही म्हणजे कशें आसा की अध्यक्ष जालो की अध्यक्ष म्हटले बरोबर जाल्यार सुद्दां अध्यक्ष सुद्दां एक कावन्सील ऑफ हें न्ही सगळ्यांचें एकठें म्हणजे म्हजें एक्झिक्युटीव कावन्सील आसतलें म्हणजे उलोवपाचें मेळपाचें कोर कमिटी आसा ह्यो सगळ्या गजाली कडेन ताजे कडेन पळप आसता आनी त्या सगळे कडेन उलोवन तें काय जी संघटना ओपोज करता पळय तेजे की दबावान तुमी मातशें स्लो डावन जालें अशें बीन कांय ना अजिबात ना. पक्ष हो पक्ष 1951 जनसंघटे पासून 6 एप्रिल 1980 भारतीय जनता पार्टी आता पर्यंत चालत आसा व्हडलो आसा पक्ष. पण पक्ष आपल्या घटनेनुसार आपल्या कार्यपद्धतीनुसारच चलता तातूंत भितर कांयच येना अशें फुडें आवचें न्ही म्हणून तुमी डायरेक्शन दिल्यार हय हय ताका त्या हातून सगळ्या दृश्टींतल्यान ताका सांगिल्लें आसा जी गजाल जी घडली ती बरोबर न्ही आनी पक्षाच्या हातून न्ही आनी पक्षाच्या संदर्भातल्यान जो कितें ताजें म्हणणें आनी बाकीचे आसा योग्य रिती कडेन सर तुम्ही सुद्धा म्हटलं की हे जे व्हडले एलिगेशन जेणे करप्शनाचे चार्जीस घालप आनी मंत्री आसतना सो एक तुमकां पार्टेक कांयच इन्क्वायरी करची अशी दिसना हेजेर न्ही म्हणून तर ताका आपयला न्ही म्हणून तर ताका आपयला म्हणून तर आपुणूच तें सगळें विचारप जालां बाजूय आयकपाची जाली खंयच्या उलयलो कित्याक उलयलो कितें आसा तें तुमी हे चर्चेचेर मुख्यमंत्र्या कडेन मिटींग जाली तुमची हांव मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या संदर्भातल्या टॅलिफोनीक उलयल्लो आसा पण तशें आतां उजळ सांगला पळय न्ही आमच्या हातून कोर कमिटी आनी वेवस्थीतपणे हे सगळे विशय थंय मांडून थंयच्यान मागीर ते वेवस्थीत कोर कमिटीन थोडे लोक नाराज आसात. आमच्या हातूंतल्यान जो डिसिजन जाता तो डिसिजन आसता त्या भितर कोण एकल्यान वेगळें उलयलें की कोणें एकल्यान फॉर उलयलें अशें आसना. इट इज अ कलेक्टीव डिसिजनाचे बद्दल भायर उलोवप आसना. सर आनी इतको मोठो तेणें स्टेटमेंट केलो आनी तितून तुमी सुद्दां रिएक्शन दिलें पण लास्टाक ते मिडियान खंय तरी हें केलां आनी कशें घातलो म्हणप हे सारकें. पत्रकार हे लोकशाहीचो चवथो खांबो. काही कडेन कदाचित शब्दाचे अर्थ घेवपाचे वेगळे वेगळे आसत कदाचित जावंक येता कारण वेगवेगळे हातूंत पण आयज तर्कश्राव्य आनी सगळे दोनी आसा न्ही व्हिडियोज आसा सगळे आसा. पण दोन दिसत की मीडिया वॉज रॉंग. मिडिया आपले काम करता पक्ष आपले काम करीत आसा आणि सरकार आपले काम करता. प्रत्येकाची आपापल्या कामाची पद्दत आसा त्या पद्दतीनुसार ते वता. लोकशायेन प्रत्येका कडल्या हातूंत भितर वेगवेगळ्या हातूंतल्यान आयाम आसा. म्हजो एक वेगळो हें आसा स्टायल ऑफ हें वर्कींग न्ही स्टायल ऑफ गोईंग थ्रू म्हणजे ओगीच हांवूय बीन उकल्ली जीब आनी कित्याक हांव करपी. सर अनेक गजाल जाली ती संघटनेन जेन्ना फाटीं 1-2 दीस पयलीं मिटींग घेतली ते मिटींगेक तेणी म्हटलें की प्रमोद सावंताक सीएम सुद्दां करप्या फाटल्यान गोविंद गावडेचो हात आसा म्हणून सो अशें कितें कोणें म्हटलें ते मिटींगेक तेणी म्हटलां कोणें थंय कितें उलयलो तो म्हाका लागना
कारण ते भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिशियल मेंबरांचे म्हणणे न्ही. ती मिटींग आशिल्ली थंय कोण कित्याक एक संदर्भान कितेंय जर सुद्दां स्टेटमेंट कोणेंय जर केलो आसतलो व्यक्तिगत स्वरुपान आसतलो कितें तांचे आपापल्या हातून आसतलो तो म्हज्या पार्टीचो बांदील न्ही. हांव ताका शोकॉज नोटीस धाडून उलोवपाक तो कोण जो कोण उलयलो तो सो कॉल्ड तूं कोणाची म्हणटा तो म्हणजे ताका हांव तो प्रायमरी मेंबरूय ना. समजा तो आमचो एक्टीव मेंबर ना किंवा तो आमचो म्हणजे प्रायमरी मेंबर एक्टीव मेंबर सभासदच ना आणि तो भायर उलयता ताका हांव कांयच करूंक शकना. पण ते लोक बीजेपीच्या अगेन्स्ट काम करतले हेजो दबाव आसा. शक्यता ते सगळेच शिक्षीत आसात आता. तांकां समजता खंयची पार्टी कोण कोणाक न्याय दितलो ते. आतां पर्यंत समाजा खातीर जर समजा येतले पर्यंत जर न्याय कोणी जर दिल्लो आसा तर भारतीय जनता पार्टीक दी. 2005 जेन्ना आमचें सरकार गेलें ते 2012 पर्यंत तांकां आंदोलनाच करची पडली न्ही. रस्त्यार येवचें पडलें केदें व्हडलें बलिदानी दिल्लें आसा तांच्यांनी. सो आपल्या हक्का खातीर कोण तरी केन्ना तरी झगडटा तांकां न्याय दिवपाक जाय ते भारतीय जनता पार्टीन दिलो. सो ह्या प्रकरणाची ह्याची सुद्धा जाण आसा. म्हणजे तांच्यांनी भारतीय काँग्रेसचें सरकार पळयलें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार पळयलें मागीर परत काँग्रेसचें सरकार पळयलें आनी खरें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार पळयलें आतां. आनी आज हो ह्या देशान भितर उच्च पदा कडेन पर्यंत सगळ्या हातूंतल्या भितर सर्वसमावेश सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी अशें राजकारण जर करपी आसा भारतीय जनता पार्टी करता. सो भारतीय जनता पार्टीन न्याय दिल्ले आसा. नाल्यार हाजे पयलींचे आमी 75 वर्सां जालीं म्हणटा देशाक स्वतंत्र जावन जाल्यार ही फाटली 11 वर्सां काड आनी -60 वर्सां कितें केलें तें तांच्यांनी सांगपाचें काँग्रेसीन. पार्टी म्हणून काही गजाली आसा ते एक्सपेक्टेड ना आमकां कारण ते पार्टीच्या बंधनान आसा. थोड्यांक पार्टीन नवीन आयिल्ले कोण आसा तांकां कदाचित वेळ लागतलो शिकपाक पार्टीची ध्येय धोरणां. थोड्यांक कदाचित आवडचें ना पण केन्ना केन्ना आवडलें ना जाल्यार सुद्दां ते तातूंत भितर पार्टीच्या हातून वचूंक जाय. आयज मोठ्या प्रमाणान पार्टीचे सगळेच काम करतात. कोणाचें नांव घेवन जाय तर मोहीन गुदिना करता विश्वजीत करता बाबूश मिचरात करता हे करून घेतात म्हणजे व्यवस्थितपणे कारण त्या पार्टीच्या ढाच्यान ते आयिल्ले आसतात. आनी नरेंद्र मोदीची कार्यशैली तशी आसा कारण म्हणजे तातूंत नेगेटीव कांयच ना. आनी त्या दृश्टींतल्यान सर्वाक सगळे सकयल पर्यंत लोकां कडेन पावपाक लागून जो पळय प्रयत्न चालू आसा तो हळू पर्कुलेट जालो. ओगीच पार्टीचे 15 कोटी मेंबर जाले ना न्ही ते कितें म्हणटात तें मॅन्युपुलेटेड हें न्ही रजिस्ट्रेशन डिजिटल ही डन द मिस्टेक. मिस्टेक जाग्यार उलोवपाक खंयच्या टायमाचेर कितें उलोवपाक जाय कितें आसा तें ताका समज आसा तें सांगून दिवपाक जाय. तें सांगपाचें तें काम म्हजें अध्यक्ष म्हणून पार्टी चलयतना तें सगळ्यांक सांबाळून गेले वचता. ओके सर फायनल एक सांग आमकां की हे जे तुमचे इंटरनल पार्टी भितर हे जे प्रकरण सगळें घडलां फाटले 1-2 आठवडे जाले होच बोवाळ चल्ला सगळे प्रेसाचेर होच बोवाळ आसा. सो आनी कितलो टायम लागतलो कितले दीस भितर हे सगळे जातले तुमचे पक्षाक अशें कितें तरी कोण डेडलायन दिवंकय शकना आनी म्हणजे शब्दशा कसो घेतलो पळय तूं की किंवा पत्रकारांनी सांगलें म्हणून फाल्यांच जावचें ना. पक्ष हो एका आपल्या एक पद्दतीन वता. पक्षाक तूं आयज कर तूं फाल्यां कर हेंय कोण सांगना. पक्षाचो जो कितें अहवाल आसता तो वेवस्थीतपणे वता. सगळे काही गोष्टी सगळी कोश्टकां सगळे काही कायदे नियम सगळे आसात ते सगळे पळोवनूच पक्ष आपले हें करता. सो ह्या हातून भितर भारतीय जनता पार्टीन आपलें एक वेगळेपण जे जपून धरलें आसा सत्ता करतना सुद्दां साधनाचो ह्या वापर करून लोकां कडेन सकयलपणान वापर जाय म्हणून तितलो पर्यंत आसा. आयज मिटींग जाली तेन्ना मंत्री आनी आमदार आसले सो ते सगळे ऑलमोस्ट सगळे मिनिस्टर आनी MLA रमेश तवडकराक कॉंग्रेच्युलेट करताले. अशें दिसता की इंटरनली रमेश तवडकराक सांगिल्लें आसा ना हांवें तर पळोवपूच ना खंय करताले ते. आतां म्हणल्यार तो भायर सरता आसतना हांव भितरच आसा तुमच्याच बरोबर आसा मरे आनी प्रेस घेवपाक बसला कळ्ळें न्ही वेवस्थीत. नाव दॅट इज द फुल स्टॉप फॉर द रिशफल किंवा फुडें आनी काय तो विषय मुख्यमंत्र्याचो न्ही. मुख्यमंत्र्याचो रिशफलिंग आसतलो किंवा आनी बाकीचे कसले गोष्टी आसतले. तुम्ही किती रिकमेंड करता पक्ष आपली जी भूमिका आसा म्हजें काम पक्षाचें म्हजें काम सरकार चलोवपाचें न्ही पण सरकारान भितर कांय गजाली जर चुकता त्यो ते जाग्यार हाडून ते योग्य मार्गान लावपाचे तांकां ती वाट दाखोवपाचें हें काम आमचे कावन्सिल्स आसा ते करतले. आमचे एक्झिक्युटीव आसतले आमचे मेंबर्स आसतले. म्हाका म्हज्या कार्यकर्त्यांचे भितर सगळे कडेंतल्यान आमी फिडबॅक येता. आमी लोकां मदीं भोंवता. लोकां मदीं भोंवतना सुद्दां ज्या ज्या जाग्याचेर हें चलता समजा कांय प्रमाणान कोणाचे डिमांड्स आसतले की हें जावंक जाय तें जावंक जाय ते प्रश्न सुटावे करपा लागून प्रयत्न करपाक जाय.
पक्ष हो सरकार आणि जनते मदलो दुवा, कारण आमीच वतात न्ही शेवटी मतां मागपाक, आनी तेन्ना लोकांक कडेन आयकपाक जाय. सगळ्यो गजाली आमकां जाय तश्योच मेळटल्यो अशें बीन ना केन्ना केन्नाय.